जुआंक केल्लें उगडापण अध्याय 15. 7 देवदूत आणि 7 खरगां. उपरांत हांवें सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र खुणा देखली. 7 देवदूत 7 खरगां घेवन आसले. ही निमाणी खरगां, कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवां उज्यान भरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मोनजातीचेर, तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्यावेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवक जावन आसलेल्या मोइजेचे आनी ते शेळयेचे गीत गावून तांणी म्हणलें: सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा, वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्या. सर्व जनांगाच्या राया, नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सर्वेस्परा, तुका भियेन आसलेलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिन आसलेलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर्व जनांगा तुजे हुजीर येतली आनी तुका अरदान स्तुती करतली, कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. उपरांत सर्गी देवाच्या उगडापणाचो तंब उक्तो जालो आनी 7 खरगां घेवन आसलेले 7 देवदूत त्या तंबांतले भायर सरले. नितळ आनी उजळटा तसले सणांचे वस्त्र ते नेसलेले आनी हर एकल्याच्या हृदया भोंवतणी भांगाराचो एक पाटो बांदलेलो. तवळ त्या 4 जिव्यां भितरल्या एकल्यान ससनाच्या ससनाक जियेतेल्या देवाचो क्रोध भरलेली 7 आयदनां हाडून त्या 7 देवदूतांक दिली. तेदवां सगळे देव मंदिर देवाचे महिमे आनी ताचे पदवेतावन उपजाल्ल्या कठीण धुरान भरलें की 7 देवदूतां लागीं आसलेली 7 खरगां सोंपता पर्यान कोणाच्यानच देव मंदिरा भितर प्रवेशूंक जालें ना. आमेन.